म्हज्या भावा भयणीनो एक व्हड व्यापारी वो एक इंजिनियर वो जर आमी हातान कसलें काम घेतल्यार तें काम समतोस आमी ताची तपासणी करता. एक इंजिनियर वो एक व्यापारी पळयता काम बरें जालां वो जावंक ना, वो एक व्यापारी पळयता कितलो फायदो जाला वो जावंक ना, वो लुकसाण जालां जावन हेजी तपासणी करता. म्हणजे तो एके भाशेन आपल्या वावराची चवकशी करता. जेजूद स्पिरिच्युअलितल्यान अंतस्करणाची चवकशी एक सदांची खास मागणी. एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स कॉन्शियस एग्जामिन म्हणटा तें आमच्या बागेंतलें एक खास मागणी जी आमकां इनासान दिल्ली आसा. हे मागणी एके भाशेन आमकां कोन्यांतल्यान विचार करूंक शिकयता. म्हणजे कॉन्टेम्प्लेटिव्ह इन एक्शन म्हणटा, वावर कोत्ता नियाळ करप. तर कोन्यांतल्यान विचार करूंक शिकयता. इनासान जेजुतांक रितीर करतना हो सादे काळा दिसाक 2 फावटी ही आमी आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करूंक सांगता. दनपाराक जेवच्या आदी आनी राती न्हिदच्या आदी. ही एक खास मागणी आसा. मागणी इतली कठीण न्हय, सांग सोंपें. आनी ताका 5 पावलां आसात. पयलें पावल म्हणजे थोडो वेळ जाय, 5 मिनीट 10 मिनीट 15 मिनीट आमचो दिसाचो काडूंक जाय आनी पवित्र आत्म्याक विनवती करून सोंपल्या दिसाक देवाक दिनवास दिवंक. पयली भाग म्हणजे देवाक दिनवासप. दुसरें पावल म्हणजे दिनवाशी काळजान दिसाचेर नदर मारप. आखो दीस कसो केला, बरें कितें केलां, वायट कितें केलां, कसली कोडणी केल्यात, हे सगल्यांक देवाक दिनवासूक. तिसरें पावल म्हणजे हे वेळा आमच्या काळजांत कसली भावना आसात, कॉन्सोलेशन ऑर डेसोलेशन म्हणटा. म्हणजे जेन्ना आमी हे नियाळ कोत्ता कितें बरें जालां जावंक ना, आमच्या काळजांत कसली भावना येतात, खुशालकायेची भावना ओ उदास भावना, हांचो आमी नियाळ करप. चवथें पावल म्हणजे दीस सातन आमी कोणाक वायट केलां, कसलें पाप केलां, कसलें पातो केलां जाल्यार देवाचें बोगसणें मागप. आनी 5वो पावल शेवटा पावल म्हणजे फुडले फाल्यां ओ दुसऱ्या दिसाक हे पाप पयस करूंक देवाची कृपा मागप. ही खास मागणी आमकां दिल्ली आहा. एग्जामीन म्हणजे अंतस्करणाची चवकशी, काळजां दीस कसो गेला ताची चवकशी करप. बरो गेला जाल्यार दिनवासप, कितें बरें करूंक ना जाल्यार देवाचें बोगसणें मागप आनी फुडलो दीस बरे भशेन सारूंक देवाची मागणी करप. जर आमी सदां चवकशी मागणी केल्यार आमच्या आत्मीक जिविताची नोंदणी जातली. वी वील इम्प्रूव इन अ स्पिरिच्युअल लायफ. आमकां देवाचे येवजणी पळोवंक मेळटल्योत, आमकां देवाचें मार्गदर्शन मेळटलें आनी एकामेकाचो संबंद जो आसा तो सुदारत जातलो. रातच्या दिसा जेन्ना आमी हाचो नियाळ कोत्ता, हे मागणी आमी खास करूंक दनपाराक आनी सांजे करूंक आज आमी देवाची कृपा मागुया. आनी अशें केल्यार देव आमकां खरेंच ही मागणी करूंक शक्ती दितलो.